गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. या वर्षाचा पहिला पाऊस. वेलकम रेन, वेलकम मॉन्सून. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो हॅपी मॉन्सून तुमकां. आणि वो प्रिवियस ब्लॉग हांगा कंटिन्यू करता हांव आज. सगळं तुका बॅगिंग कर, बॅग कलेक्शना टायम वता. वेलकम टू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. सो आम्ही भैयाक म्हणजे अन्विल्या पप्पाक हांगा पिकअप करपाक आयल्या. तो लायट ब्लू कलर शर्ट घालून उबो रावला तो भैया. आनी कोण आयल्या पया मा आयल्या. ती आयल्या कित्याक विशाल कामा खातीर गेला हैदराबाद. सो ती आयल्या हांगा रावपाक म्हज्या बरोबर. आनी अन्वी तर आसा, अन्वी आसा हांगा. सद्या आमी ट्रायो आसा, 3 जाणां. आमी वतात बरीच आसा न्ही. आमी आतां वतात भोंवपाक. अंकिता येवपाचें आसा आतां. राव येतलें तें हांगा. अंकिता येतलें आतां. सो आमी बायकार वतलीं आतां अशीच. तर भायर वातावरण कशें जालां सामकें हेज्या भशेन जालां, पावस येवपा भशेन. सो आमी वतात, रावात म्हज्या बरोबर. खंयच राहिली गे. परत आम्ही शेट्टी मॉलान गेली तरी शेट्टी सुपर मार्केट. अनेक पळय कितें जाता तें. ना म्हाका कितें कितें घेवपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमी घेवन आयली. रोखडी आयली, चड टायम रावना. बिकॉज आमी 2 व्हिलराचेर गेल्ली, अंकिता बीन. सो हय जाला तोंड दाखय. आतां आमी जेवतलीं, शीत केलां. सो जेवतलीं. आनी आमची मेन म्हणजे टीव्ही ना. टीव्ही रिपेराक गेल्या. कित्याक तुजें न्ही डिस्प्ले इशू दाखोवपाक लागल्या म्हणून ती रिपेराक धाडल्या. सो आतां सद्या आमी 3 जाणां अशीच बसून आसात. टायमपास खबऱ्यो मारतात आनी जेवता आनी मेळटा तुमकां परत. फ्रेंड्स, हांगा आमच्या अन्वी बाय मा बरोबर मस्ती करता पळया. हो व्हिडिओ हांवें मागीर पळयलो, क्लीप. माझे हेअरस्टाईल पळया. वाव. अन्वी बायन घातल्या. अन्वी बायन हाय बरी घातल्या पळय. आमाडो घातला, सिद्धू पाजी गेला सारको. सही पकडे हैं. जेवली आमी. कसल्या टेन्शनान बसल्या गे. मॅचिंग आमी दोगी जाण. आमचे फ्रेंड जेवून जाले. आतां आमी कितें तरी एक डेलिकसी खातात. हांवें केला ती आयस्क्रीम. चल हाडचो. कळटलें तुका काडपाक. पयलीं उदकान हें करपाचें अशें आं, नाल्यार तेतून उदक घालशी. सो तुमकां दाखयता हांवें आज कितें केलां तें डिजर्ट. पळयात फ्रेंड्स, हे पळय तें सरप्रायज. आज हांवें केल्या चिकू आयस्क्रीम, चिकू कँडी. त्या दीस हांवें मँगो केल्ली, आज चिकू. लेट्स सी. काडया ती आतां. बाबा येवलाच करना. A few moments later. आता टेस्ट करता. टेस्टर बी हांगा आसा. आज विशाल टेस्टर ना. घे टेस्ट कर आनी सांग कशी जाली ती. फ्रेंड्स, आता आम्ही आता खाता, एन्जॉय करता. यम्मी झाल्या, यम्मी. घे अन्वी, घे. बंद करताय. होममेड.
आयस आज पळय चिकू आईस्क्रीम दॅट इज मँगो आज चिकू आईस्क्रीम सेम वे केल्या ही आता चिकू क्रश हाडला आणि सेम मँगो तुमकां हांवें दाखयला म्हणजे शॉर्ट व्हिडिओन तुमी पळोवना जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता लिंक शॉर्ट व्हिडिओचे मँगो हें आयस कँडीचो तशीच ही चिकूची केल्या सो टू गूड जाल्या सगळ्यां कडल्यान म्हाका हें मेळ्ळा बरें फीडबॅक आनी अनीक आसा सांगो कशें जाल्या super excellent. Yummy, 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 yummy. सगळ्यां कडल्यान मेळ्ळा आतां सो आमी आतां एन्जॉय करता आनी तुमकां मेळटा परत सो गूड नायट हे खाली की आमी न्हिदतली गूड नायट तुमकां सगळ्यांक गूड नायट म्हण Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. बाय बाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आमचो तिगायलो ब्रेकफास्ट जालो आज केला चवळीचे तोणाक चवळीचो रोस आनी वालीची भाजी आमी पाव आनी रोस खाल्लो बरो जाल्लो रोस बरो जाल्लो गे हय बरो जालो आनी ही पळय कितें करता ती तिका येवन आनी कितें ना कितें करपाचें आसता सो आतां ती ज्यो मिरसांगे घेतलेल्यो तेजे देठ काडटा सो कालूय आमी थोडे काडले आतां थोडे उरले ते काडटा मागीर परत आनी एक वत लावन दवरपाच्यो न्ही मास्क बीन लावन सारकी खोकली येता न्ही गो. खोकली येता म्हणून आनी हांवें आमचे अन्वी बाय बसला सो आतां ती हें करता तितले म्हणसर हांव बाकीची कामां करून घेता म्हजी आज खूब कामां आसा कितें कितें आनी मेळटा तुमकां परत फ्रेंड्स तुमकां सांगलें न्ही आज रोस केला सगळो रोस केला हेजो चवळीचो धवी चवळीचो आनी ही भाजी केल्या वालीची आनी आज स्पेशल करता तें म्हटल्यार सांसव सो तुमी आमचे पयला गोंयचे सांसव आमचे फेमस आसता म्हणजे जेन्ना घोटां लागता घोटां म्हणजे आमे न्ही म्हणजे तेजें धाकटें वर्जन आम्यांचे धाकटे वर्जनचे चोकून खातात सो त्या घोटांचे आमी सांसव करतात सो आज ते कशें करता ते तुमकां दाखयता हांव सांसव सो तेज्या खातीर हांगा ती घोटांची ती साल काडची पडटा सो ती आतां ते म्हाका काडून दिता पळय अशें सो हे अशें सालो काडच्यो पडटा हेज्यो ही घोटां सो हेजी साल आतां उडोवपाची आनी हेजो जो पल्प आसता तो पल्प आनी घोटां सो हेजें आतां हांव सांसव करतलें सो लेट्स स्टार्ट सो पयलीं आतां हांवें हे घोटांक ती घोटां आमट गोड आसता सो त्या खातीर ताका थोडे आतां गोड लावन दवरता पयलीं थोडो वेळ आनी मागीर फुडलो प्रोसेस दाखयता तुमकां फ्रेंड्स हे पळय हें एका गोड अशें हें केलां म्हणजे आदोळेचेर आनी तें आतां हेका लायता हांव अशें मातशें वेळ लावून दवरपाचें गोड सांसव आमट गोड तिखट अशें आसता सो त्या खातीर गोड म्हणून तें गोड लायता आनी मागीर आमट तर आसताच तें आनी मागीर तिखट सो त्या खातीर मिरसांगे पावडर लायता सो हेका गोड लावन तितले म्हणसर दवरता फ्रेंड्स ही पळय हांवें सोय हें केल्या कातल्या हो एक नाल बारीक नाल आसा हो आनी तितून हांवें एक मिरसांगे पावडर घातला एक चमचो आनी हाफाच्याकून मातसो कमी हळदीचो पावडर घातला आनी ही पळय घोटां अशीं हांवें घोटाक हांवें अशें हें लावन दवरलां गोड सो आतां हांव ही सोय वांटून घेता फ्रेंड्स ही पळय ही अशी मिरसांग भरभरीतशी वांटपाची अशी ही वांटून घेतल्या हांवें आतां आनी आतां हांवें हांगा कायल दवरल्या गरम करपाक सो तितून हांव सगळ्यांक पयलीं घालता तेल मागीर हांव घालता ही सांसवां एक 1.5 चमचो घालता तशी तडतडपाक लागली की तितून करपीट घालता इल्लोसो हिंग घालता आनी मागीर ही घोटां घालता घोटां
सासवां बरोबर बरी एक करून घेता. सासवा आनी करपिला बरोबर मातशे वेळ अशेंच गॅसार दवरता. सो मातशे वेळ अशें हेजेर दवरली गॅसीर, चड वेळ हें करपाचें ना. सो मातशें असो एक बॉयल आयलो की मागीर ही मिरसांग घालपाची. सो फ्रेंड्स ही मिरसांग सगळी घातली हांवें. सो हेका एक मातशें खतखतो येवनी बॉयल आनी मागीर आमी हें बंद करया. सो आतां हितून मीठ घालता. सो ह्या स्टेजीर हांव आतां मीठ घालता आनी हें मातशे वेळ बॉयल येवपाक दवरता. फ्रेंड्स आमचें हें सासव रेडी आसा. बरो वास येयलो. सुंदर कशें जालां तें. सो मातशें म्हणजे तुमकां थिकनेस कशी जाय तें पळोवन उदक घालपाचें. म्हाका मातशें पातळ जाय आशिल्लें म्हणून हांवें मातशें उदक चड घातलें. सो हें आमचें सासव आमट तिखट गोड सासव रेडी आसा. फ्रेंड्स हें सासव रेडी जालां पळयलें न्ही तुमी. सो आतां आमी हें जेवता आमी तिगूय जाण आनी तुमकां मेळटा परत. सासवाची रेसिपी कशी दिसली ती कमेंट करून सांगात म्हाका. मी हांगा वॉकिंग करता. जेवला ते जिरयता. चड जालें दिसता जेवण. ये वॉकिंग कर रही है स्लो में. हय सारकें कर वॉकिंग. अशें वॉकिंग करता ती आनी पळय गार्डनान भोंवता. फ्रेंड्स जेवन आमी सकयल येयले आतां वॉकिंग करपाक जिरोवपाक. सो हांव अन्वी आनी मां मातशें सकयल येयला. वारें पण वारेंच ना हांगा. मागीर सगळीं वॉकिंग करता हांगा. Excuse me. कितें म्हणटात ताका शतपावली. आज टुडे नो आयस्क्रीम. सद्दां आयस्क्रीम बरी न्ही. काल अन्वी खूब खोंकतालें म्हणून आज हांव आयस्क्रीम करना. आयस्क्रीम फाल्यां. सो आमी वॉकिंग करता आतां फ्रेंड्स. विशाल आयलो. विशाल 11 सुमार पावलो रातचो आनी आमी जेवली बीन आतां आनी आतां आमी न्हिदपाची तयारी करता. आनी मॅडम हांगा मुवी पळयता. अन्वी पठाण मुवी पळयता हेचेर अमेझॉन प्रायमाचेर लॅपटॉपाचेर. आनी आमी आतां म्हाका जाल्यार न्हीद येता. म्हाका आनी शक्ती ना पळोवपाची. पुरो जाल्यार टायर्ड जाला. तेणें सांगलां जितलें जाता तितलें पळयता म्हणून. सो लॅपटॉपाचेरूच पळयता तें मुवी. पळय आनी मॅडम हांगा मुवी पळयता पठाण. बरो आसा गो ना. हां शाहरुख खान. आनी हांगा ब्लूटूथ स्पिकर ऑन केला. पळय पळय एन्जॉय. फ्रेंड्स ही दोगूय जाण फाल्यां वतली. माय वतले खंय आनी अन्वी वतले. सो म्हाका तेंची खूब याद येतली. तीग जाण आमी सारकी 3 ट्रियो जाल्ली आमी. ट्रेयो अन्वी आनी मामा न्हिदला ते. हय आतां हांव आनी मां तरी न्हिदपाची तयारी करता. आमकां दोगांयकूय न्हीद येता आनी मॅडम हांगा पळयता. सो तुमकां गूड नायट. गूड नायट म्हण. Good night. सो बाय बाय. परत मेळया. फाल्यां मेळया. फ्रेंड्स मां वता खंय घरा परत. राव म्हणल्यार रावना ती. आतां बोरये वता खंय ती. तिका हांगा बस स्टॉपार पावोवन येता. आनी अन्वी सांजचें वतलें. आज दोगांयकूय मिस करतलें हांव खूब. चल बाय बाय म्हण. Bye bye. थंय म्हण. Bye. अन्वी वता आतां. बाय बाय. Bye. परत या. Hello. उर्वी उर्वी उर्वी
गाडी उर्वी उर्वी योग्य रावले उर्वी हांगा पळय पळय हे तू गाडी चलयता ताका बरें हाय फ्रेंड्स, आमी सद्या रातची हांगा लॉंग ड्रायवाक आयल्या. लॉंग ड्रायवाक कित्याक म्हटल्यार विशालाक भूक लागल्या. घरान जेवण आसा पण तेका नाका खावपाक, तेका मातशें वेगळें कितें तरी खावपाक जाय, रोस ऑमलेट खावपाक जाय खंय. सो म्हणून आमी आयल्या आनी हांव कांय खावपाचें ना, म्हाका कांय खावपाचें ना, तो खाता थंय आनी मागीर आमी वतली घरा. सो आतां जाल्या टायमींग 11:15 जाल्या. सो आमकां केन्नाय अशी लागता मदीं मदीं खावू अशें दिसता. सो आतां तो खावन जातकीर आमी वतली. नाका तुका. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ फ्रेंड्स. परत मेळया आमी. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.